काणयेचें नांव नवी दिशा. कथाकार मोनिका शांतीपुरा. सादर करता डॉक्टर ऑस्टिन प्रभू, चिकागो. रॉबी, अशें कित्याक केलें? जीवघात करचें तितलो बेवकुरो तूं कसो जालोय रॉबी? जर तुका कितेंय जाल्लें तर? आमचो रान धांवन आयिल्लें सोनिया रॉबिनाच्या खटयेर कुसकालें. हांव मेल्यार म्हज्या फाटल्यान रडचीं कोणीय नात. रॉबिनान तकली पोंदां घाली. कित्याक रॉबी तूं म्हाका आपलें म्हणलें की नाय गी? सोनीचो ताळो रडकुरो जालो. सोनी, हांव तुजो लेक्चरर. तूं म्हाका रॉबी रॉबी म्हूण आपोवचें बंद कर. तूं एक ब्रिलियंट स्टुडंट. कोणा फाटल्यान तुजो मोलादीक वेळ पाड करिनाका. रॉबिनान हळतार आसले कडेच नीट बसलो. तूं कितेंय सांग रॉबी. हांवें फकत तुजोच मोग केल्लो. तुजोच मोग करतां आनी मुखारय तुजोच मोग करतलीं. तुज्या काळजांत म्हाका जागो नासल्यारय परवाना. हांव मात्र तुका केदींच विसरची ना. सोनी धैर्यादीक ताळ्यान उलोवनूच वतालें. मोग 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 म्हणल्या शब्दाक अर्थ दिवंक तूं जाणाय गी? आज म्हजें तरणाटपण, म्हजी सबाय पळोवन तूं म्हजो मोग करताय. पूण फाल्यां गिरेस्ताचो पिलो तुका बेटार तर म्हज्या मोगाक तूं विसरातलें. एक फावटी फोंडांत पडला, परत पडोवंक म्हाका खुशी ना. रॉबी मातसो शिरलो. रॉबी, कित्याक चलयांक तूं इतले खीळ नदरेन पळयताय? सोनी थंयचें हाल्लें ना. तुज्या हर एका सवालाक हो एक ल्हानचो कागदा उडको जाप दितलो. सोनी आपल्या खाटीच्या देगेन आसलेल्या लॉकरांत व्हरून आपली पर्स काडून एक ल्हान कागदा गुडको सोनीच्या हातांत चेपलो रॉबीन. गुलोबी वर्णाचो तो कागदा गुडको मुदो मुदो जाल्लो तरी सांबाळून दवरल्या बरी दिसतालो. सोनीन हळतार तो सोडयलो आनी आपली नदर ताचेर भोंवडायली. मोगाच्या रॉबी, जावंक पुरो हें म्हजें अखेरीचें कागाद. कित्याक म्हळ्यार ह्याच म्हयन्याच्या 8 तारखेर हांवें ग्लॅडसना कडेन लग्न बेसांत एकवटचो निर्धार केला. तो अमेरिकांत व्हडलो सर्जन जावन आसा. हें आयकून खंडीत जावन तुका दूख भोगतलें. हांवें तुजो मोग केल्लो वय. पूण रॉबी, हांव मस्त चिंतल्या उपरांत ह्या निर्धाराक आयल्या. दया करून म्हाका भोगची. तुजें जावन आसलें, मेबल. कागद वाचून आपली गोमटी उखलून रॉबीन सोयलें सोनीन. तो आपल्याचेर कितेंच प्रभाव पडोवंक ना म्हणल्या बरी दिसाळ्या पत्राचेर मग्न आसलो. रॉबी सोनीच्या ताळ्याक दिसाळें पत्तान दोडलें आनी सोनीच्या हातांतलें पत्र घेतलें. सोनीक उतरांच भायर सरलीं नात. तुज्या सवालाक तुका जाप लागली म्हूण चिंता. हांव ही एक संपल्ली काणी सोनी. म्हज्या जिविताचे सर्व अवस्वर मुग जाल्यात आनी फकत समाप्त म्हूण पडोवंक मात बाकी आसा. ताच्या पयलें तूं नवो अवस्वर सुरू करिनाका. ताच्या बदलाक तुजीच एक नवी काणी तूं सुरू कर आनी खंडीत जावन तुका यशस्वी लाभतली. रॉबीचो ताळो हळतार कांपोंक लागलो. एक्सक्यूज मी मॅडम, ताका विरामाची गरज आसा. प्लीज तुमी भायर वतात गी? नर्साच्या मोवाळ विनंतेक सोनी बेड्डा वयलें उठोन उबें जालें. रॉबी, हांव चलतां, पूण तुज्या जिवितांत न्हय. तुजी काणी इतल्यारच संपोवंक हांव सोडची ना. हांव तुका भास दितां, तुज्या जिविताक एक नवी दिशा हांव लाभयतली. ओके देन, सी यू टुमॉरो. सोनी चलतच रावलें. दीस, हप्ते, म्हयने पाशार जाले. ह्या हावदेंत सोनीन रॉबीच्या काळजांत जागो आपणायिल्लो. सोनीच्या निरंतर प्रयत्नान रॉबीच्या काळजांत कंचरलें मेबलाचें रुपणें हळतार माजवून येतालें. सोनी ह्या दिसांनी भोवूच संतोश भरीत दिसतालें. ताणें चिंतिल्लीं स्वप्नां नीज जावचो वेळ लागीं पावल्लो. पूण विधीक दुसऱ्यांच पसंद आसलें. मेबल, वय तेंच तें. रॉबीच्या काळजाची राणी मेबल फाटीं आयिल्लें. रॉबी चडशीं आसरो सोदून. रॉबी,
हांव तुज्या खऱ्या मोगाक समजूंक शकली ना. हांवें मोगाचें मोल बांदलें आनी पयलेंच सर्वस्व म्हूण चिंतलें. काजराच्या सुरवेर ग्लॅडी म्हजो मस्त मोग करतालो. ह्या संवसारांत म्हजे तितलें अदृश्टवंत कोणीय ना म्हूण संतोशान नासताली. म्हजो संतोश चड तेंप बाळगलो ना. लॅबांत कामार आसतना जाल्ल्या कॅमिकल एक्सप्लोशनांत हांवें म्हजे दोळे होगडायले. थोडो तेंप म्हजी साकरी करून तकल्लो म्हजो न्हवरो आपल्या कुड्ड्या बायलेक सांडून दुसऱ्या चलयेच्या पालवा भितर रिगलो. हांवें ताका आडायलें ना. म्हजे खातीर ताणें आपली जीण विबाडची नाका म्हूण. म्हाका म्हज्या मायगांवाक पावय, उपरांत हांव तुज्या वाटेक आड येवची ना म्हूण भास दिल्ल्यान तो म्हाका म्हज्या मायगांवाक पावन परत फाटीं अमेरिका उबलो. तुजो उगडास म्हाका सदांच दोसतालो, रॉबी. म्हजी परिस्थिती पळोवंक तांकां नासता म्हज्या डॅडीन तुका सोदून म्हजे लागीं आपोवन हाडलो. रॉबी, म्हाका कोणाचीच जिणी विबाडचें हक्क ना. तुज्या मोगाक हांवें तिरस्कार करन तुका हांवें धोको दिला. तुज्या कडेन बक्षांनी मागोवंकय हांव फावो न्हय. रॉबी, येदोळूच तुवें म्हाका विसरून एक नवी जिणी सुरू केल्या म्हूण चिंता. तें कोणीय आसल्यारय न्ही जायकी नशीबवंत रॉबी. म्हाका तें नशीब ह्या जल्मांत फावो जालें ना. मेबल आपलें मुखामळ आपल्या हातांनी लिपोवन हुस्कान रडलें. रॉबीन हळतार मेबलाच्या मुखामळा वयले हात वोंदावन ताचीं दुकां पुसलीं. हांवें तुका बक्षिलां मेबल, आपल्या वेंगेंत आरायलें रॉबीन मेबलाक. रॉबी, तूं परत मेबलाक आपणायतलो गी. रॉबी एकसुरो आसलो पळोवन असो आईन वेळ म्हूण चिंतून हळतार उतरां विंचलीं सोनीन. कित्याक सोनी दुबाव गे? म्हाकाच पात येवन तें फाटीं आयलां. सगळ्यांनी हात सोडल्या ह्या वेळा हांवें ताचो हात सोडल्यार देव म्हाका बक्षीत गे. सोनी, सुकोन वेच्या जडाक हांवें उदक ओतूंकच नजो आसलें. पूण हांव तातूंत आंकरी पळोवंक आशिल्लो. आनी आज रॉबी, बेजारायन उलयलो तो. तुज्या उतरांचो मतलब कितें रॉबी? सोनीच्या कपालार मिरयो पडल्यो. हांवें जर तुज्या मोगाक फाटीं मोग दिवंक नातलो तर तूं आज खंयपणी सुखान आसतें. आजून वेळ उतरूंक ना सोनी. तुज्या जिविताक एक नवो अवसर दी आनी एका बऱ्या चल्या कडेन काजार जावन सुखान जिये सोनी. हांवें मेबलाक म्हज्या दोळ्यांनी संवसार दाखोवचो निर्धार केला. मेबल म्हाका राखता आसतलें. हांव चलतां सोनी. सोनीचे जापेक राखनासतनाच तो चलतच रावलो. आपल्या दोळ्यांनी वळच्या झरीक आडावचे निर्फळ प्रयत्न केले ना सोनीन. गुड मॉर्निंग मेबल, हांव तुका नाश्तो घेवन आयल्या. सोनी मेबला लागींच खाटीर बसलें. सोनी, हांव निजायकी मस्त नशीबवंत. म्हज्या आपल्यांनी म्हजो सांगात सोडटना म्हाका तुवें आनी रॉबीन तुमचो सांगात दिलो. हांव तुमचें हें ऋण केदींच फारीक करूंक शकची ना. सोनीच्या हाताक सांसपालें मेबल. सोनीन आपलो हात मुखार करून ताच्या हाताक मेळयलो. तूं निजायकी मस्त नशीबवंत मेबल. आपलें दूख दांबून धरून नाश्तो मेबलाक खावयलो सोनीन. वाटली घेवन तें बाथरुमाक कुशीन चमकालें. तितल्या रॉबी थंय येवन पावलो. सॉरी मेबल, इल्लो वेळ जालो. सोनीन तुका नाश्तो दिलो म्हूण चिंता. मेबलाच्या कपालाक उमो धांबलो रॉबीन. हें दृश्य पळोवन परत बाथरुमाचें दार धांपून गडगड्या रडलें सोनी. कितलें आशेल्लें तें रॉबीच्या एका उम्या खातीर, ताच्या त्या एका स्पर्शा खातीर. पूण बाथरुमाच्या आरशांत आपलें मुखामळ पळोवन तोंड धुवन तें हळतार भायर आयलें. सोनी, तुवें म्हाका एक उपकार करीजी. हांव एका हप्त्या खातीर गरजेच्या कामान दिल्ली वेतें आसा. हांवें येता पर्यंत म्हज्या मेबलाक सांबाळटलें मू सोनी. रॉबीच्या मोवाळ विनंतेक तें घडयेन ओंपवालें. मेबल, हें कितें तूं एक्सुरंस आसाय? सोनी खंय आसा? हप्त्या उपरांत फाटीं आयिल्लो रॉबी मेबलाक एकसुऱ्याक पळोवन सोनीचेर रागार जालो. आयलोय गी रॉबी, बरें जालें. हांव तुजीच वाट राखताली. सोनी 4-5 दीस जावन येवंक ना. ताणें आपली जबाबदारी एका नर्साक ओपसितना हांवें आयकलें. हांवें विचारल्याक भलायकी बरी ना म्हूण न्हीप दिवन चल्लें.
मेबल रॉबीचो हात धरून उलयतालो. ही दोळ्यांक कसली पट्टी बांदल्या मेबल? रॉबी मातसो आंकांतलो. तुका एक बरी खबर दिवंक राखून आसली रॉबी. कोणें एका पुणेवंतान मोरच्या पयलें आपले दोळे म्हाका दिल्ले. देखून म्हजी कार्नियल ट्रान्सप्लांटेशन सर्जरी जाली. आज म्हज्या दोळ्यांची पट्टी काडूंक उपरांत हांव देखूंक शकतलीं रॉबी. आज तावन परत मेळच्या दिश्टी सवें हांव संपूर्ण बदलतलीं. तुजे संगी एक नवी जिणी जियोवचो निर्धार हांवें केला, तुजी परवानगी आसल्यार. मेबलाचें मुखमळ परजळ्ळें. तितल्यार डॉक्टर संतोष कुडा भितर रिगलो. कशें आसाय मेबल? तुज्या दोळ्यांची पट्टी सुटोवंक आसा. पयल्यान पयलें तूं कोणा पळोवंक अशेंताय? डॉक्टर संतोष मेबलाक तपासतना सवाल करूं लागलो. खंडीत जावन म्हाका जीवन लाभयल्या त्या महान व्यक्तीची तस्वीरपणी पळोवंक आशेतां. मेबलाच्या विनंतेक डॉक्टर संतोष ओपलो आनी एक तस्वीर मेबलाच्या हातीन येवन हळतार ताच्या दोळ्यांची पट्टी सुटोवंक सुरू केली. डॉक्टर संतोशान निजायकी ती एक महान व्यक्तीच. आपणें जीव आसतनाच आपले दोळे तुका दिवंक तिणें विनंती केल्ली. ऑपरेशन जावन 2 दिसांनी तिणें जीवघात केलो. आमी कितले प्रयत्न केल्यारय तिचो जीव वाचोवंक सकल ना. तिका हांवें भास दिल्या. तिचें नांव मात्र तुका सांगोंक हांव सोगसो ना. उलयतां उलयतां हळतार मेबलाच्या दोळ्यांची पट्टी सुटयतालो डॉक्टर संतोष. मिस्टर रॉबिन, थोडो वेळ तूं भायर रावशी. डाक्टरच्या विनंतेक खाल जावन रॉबी रुमा भायर गेलो. आतां तुवें दोळे उगडीत. तिसली तुजे जिविताची पालवल्ली वात परत पेटयल्ली. तूं पळोवंक शकताय न्हू? डॉक्टर संतोशाच्या थाळ्यांत संतोशान लिपोवन आसलो. वय डॉक्टर, हांव पळोवंक शकतां. हांव पळोवंक शकतां. खाटेर बसयल्ल्या कडेच उडी मारूंक लागलें मेबल. आपल्या हातांतली तस्वीर परत परत पळोवन उपकार बावडे लागले मेबल. कितली सोबीत आसा ही चली. कित्या खातीर तिणें आपले दोळ्यां म्हाका संपूर्ण जीवघात केलो गाय? मेबलाच्या सवालाक जाप लाभली ना. बरें तर हांव रॉबीक भितर हाडटां. डॉक्टर संतोष थंयचो सरलो. रुमा भायर आसल्या बांकार रॉबी तकली पानां घालून बसलो. मिस्टर रॉबिन, डॉक्टरच्या संतोशान हळतार आपलो हात खांद्यार दवरलो. रॉबी एकासाने उठोन उबो रावलो. रॉबीन सोनी सुवारीसान हें कागाद तुका दिवंक सांगलें. डॉक्टर संतोष आपल्या बोल्सांतलो कागदा कुडको रॉबीच्या हातान चेपून रॉबीची भुजांत आपण चलतच रावलो. सोनीन कित्याक डाक्टरा कडेन कागाद बरोवन दिला? आमसरान रॉबीन तो कागदा कुडको सोडयलो. मोगाच्या रॉबी, हांवें तुका पळयल्ले थावन हर एक घडी हांव तुका आशेवन आसली. म्हज्या सपनां साकार जातात म्हणून म्हाका बगल्ल्या वादळान तुका म्हजे थावन पयस व्हेलें. म्हज्या मोगाक तूं समजोवंक शकलो नाय. रॉबी, हांवें तुका दिल्ल्या भाशे प्रमाणें तुज्या जिवितांत एक नवी दिशा लाभयल्या. हें कागद तुज्या हातांत पावतना हांव तुजे थावन आनी ह्या संवसारा थावन मस्त पयस पावलें आसतलीं. हांव तुज्या आनी मेबला मदें कांटो जावंक आशेना. ह्या जल्मांत मात्र हांवें मोग केल्लो रॉबी, पूण ह्या जल्मांत तुजे सांगातीन जावचें भाग म्हाका लाभोंक ना. मेबलाचे दोळे जावन हांव सदांच तुजे सांगात आसतलीं. हो विशय मेबलाक मात केदींच कळोवंक नजो. आदेवस मोगा. सदांकाल तुजेंच सोनी. सोनीची हर एक उतरां रॉबीचें काळीज बेसां करूंक पावलीं. तो फकत बांकार कुसकालो. ताच्या परवानगे विनीं 2 थेंबे दुखां त्या कागदार पडलीं. एक लांब श्वास सेवन कागदाचे सुरे लागींच आसच्या कचऱ्या डब्यांत लिपोवन दोळे पुसून तो मेबला चडशीं पावलो. हांव पळोवंक शकतां रॉबी. हांव पळोवंक शकतां. ह्या महान चलयेन आपले दोळे म्हाका दिल्यात. उपरांत ताणें जीवघात केलो खंय भिरमोत. मेबल उलयत वतालें. आपल्या हातांतली तस्वीर ताणें रॉबी सामकार दवरली. रॉबी कितेंच उलोवंक शकलो ना. ताणें मेबलाक वेंगलें. स्वार्थी, हांव स्वार्थी सोनी, म्हाका बक्षी. मतींतच
सोनीकडचे बक्षाने मागून मेबलाच्या दोळ्यांक आपले वोंट दमले रॉबिन.